मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगसो स्वागत मागता. सद्या काळाचो 18वो आयतार आचरण करच्या वखदा एका मनाचें काळज जे जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर विशेश करून मागया. हे संदर्भार माध्यम मुखांतर येमिसाचें बलिदान भेटयतात ते सर भाव भयणी खातीर प्रतिरेतीन असायकपणांत घरा आसून इगर्जे वचूंक जायनासतना आसात त्या सर भाव भयणी पासून पिडिस्तां पासून विशेष करून हे संदर्भार मागया. आमा समेस्तां पासून मागया जे कोणा भक्तान बसयलां सुवाळा सोडून तांचे पासून येमिसाच्या बलिदान वेळार विशेष करून मागया. हे संदर्भार देवादीन पास्कल मेरी डिसोजा अचत्म्याक मिस्तिता अंजलीन मार्टिस कार्मेल वडो हे सर्विरे बसोत मागया. आमा समेस्तां पासून मागया जे कोणा भक्तान बसयलां सुवाळा सोडून तांचे पासून आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन आमी सर्वां ह्या एवकरिस्ताच्या जेवणाक सांगात जमल्या. आयची देवस्तुती जिविताचो उंडो जेजू आमकां आत्मीक काण दिवन पोसता म्हणलो संदेश दिता. एवकारिस्तांतलो जेजू आमच्या आत्म्याचें काण उंड्या रुपार जेजूक सेवन आमच्या आत्म्याची भूक थांबोवचे बराबर जेजू सांगाता एक जावन आमी भावार्थान वाडोवंक आनी आमचें जिवीत क्रिस्ती केंद्रीत करून जियोवंक ह्या एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळी कृपा मागया. आज आमी मंगळूर दियेसीजेन सांजू हांव मारी वियांनी आयतार संभ्रमतांव. ह्या दिसा आमच्या दियेसीजीच्या याजकां बसोत मागया. तशेंच आमचे दियेसीजेन देव आपोवणी सोडोवंक कृपा मागया. मगळ भाव भयणीनो सस्नाक बळत दिसल्या कणा खातीर वावरूंक सोम्या आसा आमकां उलो दितना जो मरी आनी असो दीस आमी संभ्रमतना सर याजकां खातीर विशेष करून मागया. याजकाचो पात्रून सांजो मरी आनी हर एका याजकां खातीर विनंती करून दी. सोम्याचे सेगूण आनी फुलचेत आसले याजक आनी तांची मिसांव जावन दी म्हण मागया. एक घडी बरदोळे दांपी आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. इतर काळ सामान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. सोम्या जेजू आमी नासतल्या कणा खातीर वावुरल्या. तुजें जिवीत दिवचें काण आमी सांडलेलें आसा. ह्या मुखान तुका दूख दिल्ली आसा. पश्चातापून भोगसणे मागून म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय.
बळतात असलेल्या काणा खातीर वावुरा म्हणटात पयसम्या हें काण आमकां नाका जालें. हांवें नासता जाल्यार काणाच्या फाटल्यान धांवल्या आनी तुका तिरस्कार केलो. ह्या मुखान तुका दूख दिल्ली आसा. सुमया पश्चात्तापून भोगसऱ्या मोगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. मोगळा जेसू याजक तुवें दिल्लें उरतें देणें. ह्या जगा मुखान तुका वळखूंक तुजो अनुभव करूंक आमकां फोव केली. त्या पासून अर्गां दिता आसतना जायते फावटी ह्या जगाचो तिरस्कार केल्लो आसा. तांच्या विशांत आमी पाड उलयले आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पेल्याकी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून भोगसऱ्या मोगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. सर्व पदवेदां देव आमची काकूट करून आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्व वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकुंता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे श्री तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे. की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया एक गरीब बरदोळे थांबी आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते सामा खातीर इरेद्यां खातीर मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या साकरांक तूं पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलभयान वागय. तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सगळी इस्रायल परजा मोइजे आनी आरोना विरोध शीण उलोवंक लागली. तांणी म्हळें इजिप्तान मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून
पोटभर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडुल्लो जाल्यार बरें आसतें. ह्या सगळ्या जम्यान मरचे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यान हाडल्यान. सर्वेस्परान मैजेक म्हणलें, हांव तुमकां सर्गारतावन उंड्याचो पावस धाडटलो. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडतो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं. ती म्हजो कायदो पाळतात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलो. हांवें इस्रायेलीतांचो शीण आयकला. तांकां अशें सांग, दीस बुडटना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां ददोशी उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. सांज जातना लवे उबोन आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तंबा भोंवतणी दवाचें दांपण पडुल्लें. दवाचें दांपण वयर वतस आरण्याचे भुंयचेर रव्या परी कितें बारीकशें दिश्टीक पडलें. तें बर्फाच्या पिठा भाशेन दिसतलें. इस्रायेलीतांनी तें देखतस तांणी एकामेकाक म्हळें, मान हू म्हणजे हें कितें? तें कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें. मैजेन तांकां म्हळें, हो तो उंडो सर्वेस्पर तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतर. देवाचें वडपकार. सर्गींचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. जे कितें आमी करतल्या आनी आमी समजतल्या, जे कितें आमच्या पुर्वजांनीच आमकां सांगलां तें आमी आमच्या मुखले पिळगेक सांगतल्या. सर्वेस्पराची वडपण ताची पदवी ताणें केल्ली विचित्र कृत्यां आमी वणीतल्या. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. इतलें आयकुनी मळबाच्या कुपाक ताणें आज्ञा दिली. अंतराळाची दारां ताणें उगडली. तांच्या काळा जेवणा पावसा बरी मान्ना ताणें धाडले. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. सांब पावलोन एपेस घरान बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगतां, तुमी ह्या फुडां अनभवरत्या बरी जियोवचें न्हय. तांचें चिंताप सार नासलेलें. तांच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला. पूण तुमी क्रिस्तांवान घेतिल्ली शिकोवण असली न्हय. दुबावाविणे जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आनी शिकोवन दिल्या. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या कोणत्या उंदावण्या वरवीं तुमकां नासा करून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडय जाय. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंतापू नवें जायचें. देवाचें प्रतिरूप करून रचल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे
जिवनांत दिसता तें नितिवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसजय. देवाचें उतर. देवाचे वडुपकार. हुंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू जावं ताचे शिस जावं थंय नातल्ले तें पळोवन लोकसू दोणीर सोडलो आनी जेजूक सोदीत कपेर्नावाक आयलो. जेजू लोकांक सरोवराचे पेले तडीर मेळ्ळो तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री तूं हांगा केदाळ आयिल्लोय? जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगतां, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणा देखल्यो देखून न्हय, बगार दोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. नास जाता तसल्या कणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय, बगार वावरा तुमी सासणीक जिणेक बळटा तसल्या कणा खातीर. हें कण मनशा पोत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तवळ तांणी जेजू लागीं विचारलें, देवाक मानवता तसल्यो कोरण्यो आदारूंक आमी कितें करी जाय? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानी जाय, हिस्स ताका मानता ती करनी. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमानेशें तूं कसली कुणा करून दाखयताय? कसली करणी तूं करताय? ताणें तांकां सर्गातांव उंडो खावंक दिलो. म्हण पवित्र पुस्तके सांगिल्ले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें न्ही. जेजून तांकां जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगतां, सर्गीचो उंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना, बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी म्हळें, सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजू तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींकच बुकेवचो ना, म्हाका सतमानता तो केदींकच ताणेवचो ना. देवाचें उतर. वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भुरग्यानो, हेची तिनी वाचपां जिविताच्या उंड्या विशीं उलयतात. हेचें पयलें वाचप आमी आयकलें निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. आनी ह्या वाचपांत इस्रायलाचो लोक तो इजिप्ताच्या मरुभुमींत आशिल्लो, फकत कणा खातीर आशेतालो. इस्रायलाचो लोक खंयसर कश्टो नाशिल्लो, खंयसर खंयसर इजिप्तांत कश्टो नाशिल्लो. कित्याक इजिप्ताक गेल्लो हो लोक? कित्याक गेल्लो इजिप्ताक? दुकोळ पडली. खंयसर? इस्रायलान दुकोळ पडली.
आणि कोणाची संतत पयलें गेली? जाकोबाची संतत. जाकोबाचे 11 जण पूत, ताची भुरगीं बाळां, ताचे कुटुंबाचे सांदे, आनी उपरांत सगळो इस्रायल लोक इजिप्तांत वचून वस्ती करूंक लागलो. कित्याक इस्रायलांत दुखळ पडली. आनी इजिप्तांत हो लोक कळ्ळें की वाडलो, मस्त वाडलो. इजिप्तकारांच्या की चड जालो. थंयसर इजिप्तांत हो लोक सागवळी करनासलो. इजिप्तांत ही व्हडली न्हंय आसा. त्या न्हंयचें नांव कितें कोत्ताय? कोण सांगता? हा, नैल नदी. वय नैल. आनी ही लांब न्हंय. ह्या न्हंयच्या बोगलेक हो लोक रावलो आनी कृशी करूंक लागलो. जायते दादोशी खाण जेवण आसलो. वाडत वाडत गेलो आनी कोणाक राग येयलो, कोणाक बेजार जालें? कोणाक? फरावाक न्ही, कोणाक? इजिप्तकारांक. इजिप्तकारांक बेजार जालें, तांकां मोसोर जालो, तांकां राग येयलो. आनी ते म्हणाले आमच्या गांवांत येवन आमकां राजवडकी चलयतात, आमच्या गांवांत येवन आमचेर अधिकार चलयतात, आमच्या की दुडू अदीक जाल्यात, देखून हांकां कितें करी जाय? दवंडेचें. दवंडेचें जाल्यार कितें करी जाय? रायाचे कान पुंकीचे. रायाचे कान पुंकीचे, फरावाचे. रायाचे कान फुंकले आनी राई फुगलो 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 फुगोवंक फुगले बरी. आनी कोणाचेर विरोध रावलो? इजिप्तकारांचेर. तांकां कश्टूंक लागलो. तांची हक्कां पुरा फाटीं काडलीं. तांकां स्वतंत्र ना जालें. लोक कश्टार पडलो. पूण जाल्यारय लोक दादोशी खावन जेवन आसलो. आतां हांगासर कश्टात येयलो लोकांची दुर्गत पळोवन देवान मोइजेक विसलो. मोइजे मुखांत्र पास्काचें जेवण करन, बेकमेर उंड्याची परब करन, शिपण गेल्ल्या सगळ्या इस्रायल परजेक एक केलें. आनी तांबडो दर्यो उतरोवन आपल्या माय गांवाक एक स्वंत राष्ट्र, आपल्या स्वंत राष्ट्राक, स्वंत गांवाक पाटयेवच्या दिशेन ताणें मेटां काडलीं. आतां अरण्यांतलें पयन तितलें सुलाभ न्ही. इतल्या लोकांक तांची गोरवां, तांचे पाडे रेडे आनी पुरा खाण घेवन, तांचे बिडक बाजार पुरा खाण घेवन समकताना तितलें सुलाभ ना. इजिप्तांत इस्रायलाक येवंक पांय वटेन जायतीं वर्सां अरण्यांत तांणी पैन करेचें पडलें. थंय थंय थुंब मारून रावचें पडलें. आनी ह्या वेळार मरुभुमीन चलतना थंयसर सावळी ना, थंयसर उदक ना, थंयसर जाय पुरतें खाण ना. असली फरीगत आयली. देखून हो लोक मोइजेचेर उपराटलो, आरोनाचेर मोइजेर उपराटलो. आनी कितें म्हणलो तो? मोइजे आनी आरोना विशयान सीन विचारूंक लागलो. आमी दादोशी खावन जेवन आसल्या, तूं आमकां बसयलेल्या गांवा पायताय, आमच्या माय गांवा पायता म्हणून एकठांय करून हाडलेलाय. मरुभुमीत आमकां सोडलाय. खावंक ना, जेवंक ना, उदक ना, मास कांय नासतना कितलीं वर्सां जालीं म्हणून ते शीण विचारूंक लागले. आनी ह्या वेळार मोइजे देवा लागीं गेलो आनी म्हणलो कितें? ओ लोक म्हाका खावंक येता, ओ लोक म्हाका फातरावंक येता, तो बूक येता, तो थान येता, कांय तरी म्हणी खावंक दी. आनी देव कितें म्हणटा मोइजेक? हांव सर्गींत सर्गांत उंड्याचो पावस धाडटलो. एका दिसा लोक आपलो दिसपडतो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूंक आनी ती म्हजो कायदो पाळतात वा ना तें पळोवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलो. हांव धाडटलो खाण, तांकां मास खावंकी दितलो म्हणून देवान तांकां कितें केलें? खाण दिलें. सकाळीं तोमंतान भायर येतना दवें 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 रोवे 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 पडलेशें दिसता सगळ्यांनी. ह्या पडटात पळयतात, चिड्डीतात आनी पीठ जाता. तांकां खालें म्हूण गुर्तू ना. पयले पोटी थंय पावला आनी पयले पोटी तांकां तें कळचें. देखून ते कितें म्हणटात? मानहू. मानहू म्हळ्यार हें कितें? हें कितें? तो कोणाक गुर्तू ना, एकामेकी जातात हें कितें?
हें कितें मान हो हें कितें हें म्हूण देखून तेंचं नांव पडलें मान्ना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तें एका नमुनेचें खाण. तें म्हळ्यार न्हंयच्या देगेच्या गुड्यांनी व्हड व्हड पर्वतांनी खंयसर उदक गुणे आसा थंयसर चड कितें आसतात, कितें आसता बिदिरू कितें म्हणटात वासे, वासे गोता न्ही, वासे आसात गोता न्ही तुमकां. बॅम्बूस पळय आमकां गांवच्यांक पुरा वासे, कन्नडा कोंकणीन पुरा, अमेरिकन जाल्यार पुरा बॅम्बूस. हय ते वासे कणक म्हणटात, कणकी कणक म्हणजे वासे, वास्याची कणक. ही कणक व्हडले व्हडले कणकेची मुळां आसतात न्ही गे, व्हड लांब येतात. आनी ह्या कणकेक थंयसर कणकीचो तांदूळ जाता. तांदूळ वता तुमी पळयल्या कोणी, ताका राजन म्हणटात. राजन आमच्या लोकल भाशेन राजन. 60 वर्सां एक पटी जावचें तें. कितले वर्सां? 60 वर्सां एक पटी. एका मनशाच्या जिवितांत एक पटी मेळचें तें. आनी ह्या कणकीर हें राजन फुलतना सगळे दोवे दोवे आनी ते सकयल पडटा, कळ्ळें गे. उपरांत ती कणक मरता मरता मागीर ती वचना. एक पटी राजन दिल्या उपरांत आनी ती सकयल बरी कन्न पडटा. आनी आमचे मलगडे कितें करताले, हर एक कणकीच्या मुळां शेण काडटाले. त्या वेळा पोटाक खावंक जेवंक नातलें, तांदूळ शीत आतांचें बरी नातलें. देखून आमचे मलगडे कणकेच्या मुळांत बरें करून शेण काडटाले आनी कणकेचो तांदूळ सकयल पडटालो आनी उपरांत तो खांडून, कळ्ळें गी, ताचो तांदूळ करून उपरांत बऱ्यो करून बाकऱ्यो करतालीं. बाकऱ्यो राजनाच्यो बाकऱ्यो. तुमी केल्यात ते? हांवें केल्यात. तुमी कवनात गे? पण खंय म्हण मेळटा जाल्यार पळया. आं मेळनात गे? गोतू ना गे. बेलतांगडी तिशीन गेल्यार हांव बेलतांगडी सहाय्यक विकार आसतना थंयसर गरबेज मेंताक येतना अशेंच कणकेच्या मुळांत शेण काडून सुबीत करून दवरलें आनी विचारल्या वेळार ताणी सांगलें आनी मागीर ताणीन म्हाका एक बाकरी करून दिली ताची. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असलें एक खाण देवान इजिप्तांत कश्टांत येयल्या इस्रायल परजेक दिलें. आनी सुकणी नमुनमुनेची सुकणी थंबा मुखार येवन रास रास बसो लागली आनी तांकांय ताणें दारण मारण केलें. अशें देवान बासयलेलें तांकां दिलें. आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता, आयच्या सुवार्थेंत जेजू कापेर्नावाक आयलो आनी लोक ताका सोदून गेलो. सोदून गेलो लोक, कितें समजलें? आनी सोदून गेलो आनी वचोन इसारी लागलो, तूं हांगा केदळ आयलोय, तूं हांगा केदळ आयलोय. आनी जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका सोदून आयल्यात म्हजी शिकोवण आयकूंक न्ही, वा हांवें विस्मितां केल्यात, अजापां केल्यात, देखून तूं म्हाका सोदून, तुमी म्हाका सोदून येवनात. तुमी आयल्यात कित्याक? बरे वडा मेळटात, सांबार मेळटा, चटणी मेळटा, कळ्ळें? बरे उंडे केले देखून तुमी आयल्यात न्ही. थोडे पटी आमचे तशेंत न्ही. थोडे पटी म्हणजे लोक मिसाक येना पातर, वय मिसा उपरांत ब्रेकफास्ट दी गी बरें येता म्हणटात, या मिसा उपरांत जेवण दी गी येता म्हणटात. जेवण ना जाल्यार येना. कोण गी म्हणटालो पातर मिसाक लोक उणो जाल्यार वय जेवण दिया पातर, जेवण दिल्यार येतात म्हूण. तेंय मासाचें जायचें, हीं दुकरां मास आसा जेत जाल्यार भरून नासतात कितें जावन तें. पूण हांगासर पळया देवाचें उतर म्हणटा, जेजू म्हणटा, तुमी पोटभर उंडे आनी मासली केली देखून तुमी म्हाका सोदून आयल्यात. आनी मुंदारसून जेजू म्हणटा, नास जातल्या खणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय, नास जातल्या खणा खातीर वावुरचे न्हय. इस्रायलाचो लोक इजिप्तांत आसतना घट्ट खावन जेवं नासलो. तांणी चिंतलें मरुभुमी ती तसलेंच कारण जेवण मेळचें. मेळटा 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 पावसांत बरे बरी आळमी मेळटात, बरे बरी रांदय मेळटा न्ही गे, बरी बरी भाजी मेळटा, तेंत गिमान मेळचें म्हळ्यार जाता? जायना जायना. पळय गे न्ही. हां
तांकां इजिप्तांतय मेळत जाय मरुभुमींतय मेळत जाय पोट भरल्यार जालें थोड्यांक आसा न्ही पोट भरलें गे जालें अन्ना के 12 अन्ना के 11 भुमी के 12 म्हणून थोडे आसात फक्त खाण जालें जेवणाक घालें कितें केलां कारण ये बे येंगी शी मास करून नाही मासली करून खंयचेंत होय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो नासा जाल्या खणा खातीर वावूर नाकात बगर वावूर तुमी सासणेक जिणी एक बाळतात असल्या खणा खातीर हें कोण दितलो हें खाण कोण दितलो मनशापूत कोण तो मनशापूत हा जेजू रावा कोण तो जेजू जेजू मनशापूत दितलो आनी तो म्हणटा तुमी देवाक बापाक ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या देखून तो तुमकां दितलो जेजू देवाचो पूत मनीस देवाचो पूत मनशा पूत तुमकां दितलो आनी तो ते म्हणटात पळया देवाक मानतात तसल्यो कोरण्यो आदारूंक आमी कितें करीत जाय देवा मानतात तसल्यो कोरण्यो ग्रेस्तार नाटो जेजू लागीं आयलो म्हणालो सर्गेचें राज जोडूंक आमी कितें करीत जाय देवाचे उपादेश पाळ हां हांगासर पळया देवा मानता तसल्यो कोरण्यो आदारूंक तुमी कितें करीत जाय जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानी जाय कोणाक धाडलेल्याक देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानी जाय इश्ट ताका मानता ती करणी आनी जेजून म्हणलें आसा हांव आनी बाप एकच कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला बापाक हांव आनी बाप एकच आनी जो कोण पुताक सत मानता तो बापाक की सत मानतलो पुताक धाडलेल्या की सत मानता आनी हें तुमी करूंक जाय तशें जाल्यार ते म्हणटात तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमानशें तूं कसली कुणाक करून दाखयताय पळया हां आदले दिसा घट्ट केल्यात उंडे मासली वय गे इतली असरयां पळयल्यात आज परतून विचारतात तुका आमी सतमानी जाल्यार तूं कसली करणी करून दाखयताय परतून उंड्यांनी मासली खावंक दिताय गे आमकां पळया खोलो पटारी लोक न्ही कितले दिल्यार पावना तांकां न्ही गे पळया देखून जेजू म्हणटा कसली करणी तूं करताय पळया अरण्यांत आमचे मोय जे आसले पुर्वज आसले तांकां देवान मान्ना काडूंक दिलें मान्ना काडून दिलें पूण तूं कितें दिताय पळया आनी हांगासर जेजू स्वस्थ म्हणटा पवित्र पुस्तकी प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी मान्ना केलें तो जेजू तांकां म्हणटा सतर हांव तुमकां सांगता सर्गीचो उंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना बघा खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता पळया आतां हांगासर अरण्यांत तें खाण केलें तें मेले की जी उरलें सकडी मोयजेनी आसा ते पुर्वज आसा ते पुरा मेले ते खाण केले सगळे मेले तांकां भूक लागली पूण जेजू म्हणटा सर्गीचो बाप तुमकां दिता तें खाण तुमी केल्यार तुमी मरचे ना तुमी सासनाक जियेतल्या देखून जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो म्हाका खाता तो सासनाक जियेतलो म्हाका खाता तो सासनाक जियेतलो जेजू जिविताचो उंडो सर्गींत हांव देवोन आयलोलो जिवो उंडो अरण्यांत मान्ना केलें तांची भूक रावली पूण ते मरण पावले आनी हांगासर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया खरो उंडो सर्गीचो म्हजो बाप तुमकां दिता कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तसो देवाचो उंडो पळया तांकां समजूंक ना तांणी चिंतलें मान्ना पळय अरण्यांत मेळ्ळें न्ही बारीक बारीक काण हांगा तर सर्गींत हांव देंवता पळय उंडो व्हडलो उंडो देंवता कोण ना संत्रेमा बरी वा सुर्या बरी व्हडलो उंडो देंवता कोण ना आनी ताचे कुडके आमकां खावंक मेळटात कोण ना आनी ते केल्यार आमी मरना कळ्ळें की ते आमी सासनाक जियेता आनी आमकां भुकी लागची ना म्हूण ताणें चिंतलें सर्गींत हांव देंवतलो उंडो म्हूण देखून तो म्हणटात हो उंडो आमकां सदांच खावंक दी सदांच दी
जेजू सामारिताच्या स्त्रिये लागीं गेल्लो जाकोबाच्या बांयच्या कट्या लागीं आनी जेजू म्हणालो हांव दिता तें तूं उदक पियेशी जाल्यार तुका कितें ताण लागची ना पळया हांव दिता तें उदक तुमी पियेशे जाल्यार तुका कितें ताण लागची ना आनी ती कितें म्हणटा म्हाका तें उदक सदांच दी हांव तूं जिविताची जर पण हांगासर कितें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देवाचें उतरस जिविताचो उंडो पळया देवाचें उतरस जिविताचो उंडो देवाचें उतरस जिविताचें जर जिविताचें खाण देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाच्या तोंडांतून भायर सरलेलें उदक निर्फळ जायना देवाच्या उतराक खाल तूं जियेताय जाल्यार तूं मेल्यार जियेतलोय मेल्यार संत भक्त आसा संत भक्त न्ही सर्व संत भक्त आज जीवन आसात कित्याक देवाच्या उतराक खाल ते जियेले देखून देवाचें उतरस जिविताचो उंडो आनी देवाचें उतर जावन आयलो जेजू तो आमचो जिविताचो उंडो जालो आनी तो म्हणटा तो म्हाका खाता कोण म्हाका खाता हें देवाचें उतर आपणाचें कन्न घेता तो मरत जाल्यार जियेतलो म्हळ्यार स्वस्थ बस जेजू आमकां दिता वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन हांवच जिविताचो उंडो हांवच देवाचें उतर आनी हें तुमी जियोंक जाय आनी संत भक्त तशें जियेले जुआंव मरी वियान्नीचें फेस्त आचरण करता आसतना तुमी जाणा जुआंव मरी वियान्नी ह्या जगाचो पात्रोन म्हणटा हांव न्ही ह्या जगाचो पात्रोन तो शिकपांत कांय हुशार नासलो तुबल्या कुटुंबांतलो तो सादें व्यक्तित्वाचें ताका सेमिनेरीन पर्यंत भायर काडचें आसलें तो शिकपांत हुशार ना म्हणून पूण ताजे गूण बरें आसले मागण्याचो मनीस तो देखून तो ह्या जग जाल्या उपरांत कोणाकच वचोंक मोन नातिल्ल्या फिरगजेक आर्सवय कोणाकच वचोंक मोन नातिल्ल्या त्या फिरगजेक आर्स म्हणल्यार फिरगजेक जो मरी वियानीक धाडटा बिस्प खंयचे पाद्र्या बायकाना त्या फिरगजे वचोंक म्हळ्यार तो लोक एक कठोर लोक निष्ठूर लोक फातकी लोक खोटेपणाची येतलो ह्या जागांक मान मर्याद कांय दिनातलो ह्या जागा विरोध आसलो लोक थंयसर खंयचे ह्या जाग वचोंक आशे नातले आनी त्या जाग्यार पळया सेमिनरींत नाका जाल्लो एक व्यक्ती एक कांयच प्रेजक नातलो व्यक्ती आनी त्या मनशाक त्या आर्स म्हणल्यार फिरगजेक धाडटा बिस्प आनी थंयसर वो कितें करता थंयसर कट्टोणां बांदिना बिल्डिंगां बांदिना थंयसर कांय व्हडलें नांवालां करना तो कितें करता देवाचें उतर साद्या रितीर परगट करता आनी कुमसारीर बसता दिसाची 17 वरां 18 वरां कुमसारीर बसता आनी लोक तांची पातकां घेवन येता आनी त्या कुमसारीन सांगून रडतात आनी जिणी परिवर्तन जातात आनी आर्स फिरगज कोणाकी नाका म्हणली ती सगळ्यांक मोगाची जाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आनी हाका कारण जुआंव मरी वियान्नी ताचें समर्पीत जिवीत देवाचें उतर आपल्या जिवितांत जियोवन खरगोवन लोकांक दाखोवन आज सर्व ह्या जगाचो पात्रोण म्हूण वाडला म्हज्या मोगाच्या बाबडीन कित्याक देवाचें उतर जिविताचो उंडो म्हूण स्विकार केल्ली कोणूच बुकेनांत वा तानेनांत देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत अपुर्बायन सांपावल म्हणटा ह्या फुडां तुमी अनभावार्थ्या बरी जियोवचें न्ही भावार्थ नासलेली बरी जियोवचें न्ही तुमी भावार्थ आसलेली बरी जियोवंक जाय कित्याक देवाचें उतर तुमकां मेळटा देवाच्या उतरांत सासणाक बाळटात असल्यो संगत्यो आसात त्यो तुमी घेवंक आसात आनी त्यो तुमी घेवन जियोवंक आसा अनभावार्थ्या बरी भावार्थ नासलेले बरी फातरां बरी तुमी जियोवचें न्ही तुमी क्रिस्तांवांतून घेतिल्ली शिकोवण दुबावावेणे तुमकां आमी परगट केल्या ती शिकोवण तुमी जियोवंक जाय तुमची आदली साल सांडा तुमच्या खोट्या वंदवण्या थावन पयस रावा त्यो तुमच्यो खोट्यो वंदवण्यो तुमकां नासा करून पायतात आनी देखून तुमी एक नवें जिवीत जियेया देवाचें उतर जिविताचो उंडो जावन घेया
आनी खोटेपणां आसा तें सगळें सांडा तुमी जियेतल्यात. जेजून म्हणलें तेंचं तुमची पातकेजीनी सांडा बरी खबर सतमाना. जिवीत दितलो उंडो जेजू. जिविताचें उतर देवाचें उतर तेजो असो जिवीत असो उंडो वो घेवंक आमी यात्रेक जाय. मासली केली उंडो मेळ्ळो मास मेळ्ळें म्हूण थंय ताच्या फाटल्यान धांवचें न्ही. ह्या संवसारांत मनीस कितें संवसारांत नाश जातल्या काणा फाटल्यान तो धांवता. नाश जातल्या काणा फाटल्यान तो धांवचें. नाश जातल्या काणा फाटल्यान अधिकार अंतस्त नांव कळ्ळें गी व्हडपण हें सगळें नाश जातलें. सासवीक बाळतात असलें न्ही पूण कलतेपण बळेपण मोग सेवा बोगसाणें असले शेगुणो तुका उंचल्या वर्गाकून पायतात उंच करतात तुका ते शेगूण उता कर. आज पळयता हांव आमी आमचे काणाची रीत जाल्यार न्ही गी आमी कितले पयशे काणाक खर्चिता. हांव बरें बरें खाण जायचें टेस्टी खाण जायचें टेस्टी फूड जायचें न्ही गी. पळयात तुमी मार्गादेगेर मुडबिद्री जावं दी खंयच्या मार्गादेगेर वसा कितले चायनीज फुडाचे स्टॉल आसात न्ही गी. हां ते तेंत तेल घालतात तेंत बातात. पळयात तुमी तें काळें काळें जाल्लें तेल तेंय नुडल्साक घालतात तेंय फ्रायड रायसाक घालतात तांदून तो कबाब बातात आनी दितात बारी टेस्ट खावंक आनी पयशे दितात 100 रुपये 200 रुपये दितात खातात. 100 रुपये 200 रुपये दिवन कितें खातात तुमी खाण खायनात तुमच्या जिविता पिडा खातात पिडा. पळया मागीर कॅन्सर गॅस्ट्रीक मागीर कॅन्सर मागीर कितें किडनी फेलियर मागीर डायबेटीक शुगर PP म्हणून हार्ट एटॅक जावन पाडचा. कित्याक पळया आमकां खाण आजकाल बरें बरें खाण जायचें. KFC जायचें न्ही गे ते KFC भितर खाले आसा कळना थोडे पटी कितें मेळटात गे जाल्यार आमी खाता तें बरें KFC म्हणून. आमकां कितें जायचें बर्गर जायचें आनी भितर बर्गर खाल्यार मागीर आनी एक घाल मेळटा रावंड तें हां पिझ्झा हां पिझ्झा मेळटा तें भितर कशें पांयान आनी बरो गुड्डोन करतात गे गुत्त ना म्हाका जाल्यार तें जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण आमकां आमच्यात घरा रांदली बरी इल्ली पेज न्ही गे बरो तांदूळ ताळणें खाण बरी सिजयल्ली उन्नून पेज वा आमच्यात घरांनी आमच्यात तांतांनी लाटली बरी चापाती खावंक आमकां नाका. आमच्यात घरांनी वांटून केल्ली इडली खावंक आमकां नाका. ही बे हें खालें म्हूण हांव ऑर्डर करता. कोणाक ते झोमॅटो मेळटात झोमॅटो न्ही झोमॅटो की टोमॅटो हां झोमॅटो आसा मागीर आनी एक जालें आसा स्विगी घेणेल हां स्विगी आसा मागीर जालें आसा मग्गी आसा हें पुरो आसा थोडे संगती तांतूं ऑर्डर करचें घरा मुसा हाडून दितात. पळया वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें पुरान नाश जातलें खाण पोटाक जाय खंयचें बरें खाण आनी हें आमकां थोडीं वर्सां वाचोवंक कारण जाता ओके. पूण नाश जातल्या खाणाक पळया कितले फावटी ह्या खाणा खातीर झगडचें आसा. खाणा खातीर झगडचें म्हाका मेळ्ळो ना डायनिंगाच्या टेबलार झगडचें आसा. कांय इल्लें मीठ चड जालें कांय इल्लें तीख चड जालें बायलेक मारचें आसा जोर करचें आसा गाडी दिवच्यो आसात. तें पुरान नाश जातलें खाण तांतूं तुका समाधान मेळना. तांतूं कांय 2 वर्सां चड जियेनाय पूण बगार मोग सेवा बोगसाणें सोडदोड माया मोग काकुळत बरेपणाच्यो कोरण्यो खंडीत तुका सासणीक जिविता व्हरून पावोवंक कारण जातात. आनी हें जियोंक जेजू आमकां उलो दिता. हें जियोंक देखून जेजू म्हणटा सांत पावलो म्हणटा परनें आसा तें खाण उडया पाड आसा तें तुमी खाण उडया तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें करा. त्यात चिंतपान रावं नाकात. आदी एक दिलें चिंतापू म्हणजे तें आसलें तें खोट्या चिंतपान रावचें न्ही खोटेपणांत आसचें न्ही खोटेपणांत रावचें न्ही. कांय इल्ली बदलावण जायचें कांय इल्ली जिविताचें परिवर्तन जायचें. देखून देवाचें उतर आयका म्हणटा. हांवें तुमकां सुरू सांगलें कांय इल्लें उठून मुखार या म्हूण न्ही गे न्ही एक ह्या सकाळचें उतर तुमी आयकलें सकाळीं उठून आयल्यात बरी खुशी जाली. कांय एक दोन तिकडून उठोवनात आनी तांचे पांय दुखोवण ना कालें करचें मागी आमी तांचे बसो बरी भलायकी तांकां मेळच्या बसो. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें म्हणचें तुमी उठोवन आयल्यात पळया कित्याक म्हळ्यार बरेंपण म्हणटा आसतना बरेपणा सांगात दिवचें मनशां तुमी आनी हें बरेपण निरंतरी तुमचे थंय वळोवन ये जाय आनी बरेपणाचो आशिर्वाद तुमचे थंय निरंतर आसा जाय. तुमी सासनाक जिये जाय सासनाक. देखून देवाचें उतर म्हणटा पोरनें आसा तें सांडा बरें आसा तें रुता करा नवेंपण नवें साव तुमचे थंय रुता जावं दी. पोरनें व्यक्ती तूं खाण उडया
नवे व्यक्तित्व बरेपणाचे रुता करा आणि तुम्ही जियेतल्यात की जाक जेजू जिवीत असो उंडो सासना बळता तसो उंडो व उंडो हें देवाचें उतर आमचें कर्ण सासनीक जिवीत जोडोवंक सासना जिवोवंक जाय आसची सगळी कृपे देणी समी आमकां फोव करून दी म्हूण ह्या मिसेसच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन. उबी रावया त्रियेक देवते आसुलाम सभावर तूं सारया सगळी सांगता मागया एकाच देवाक सतमंता सरपदवेदार पापतो सर्गाने पृथ्वीसो दिसत्या ना दिसत्या वस्तू सोर आणि एका सम्या जेजू ख्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुत्र सर काळादी बापातां जन्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उपजल्लो खरो देव तो देवातां जन्मला ताका रसूल ना बापाच्या सैवासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासत आनी आमच्या सोडण्यापासून सर्गात तांतो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकारमायेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत पोन्स पिलाताका ताका कुर्सार मारलो ताणें क्रिस्त मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवान जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे नेमेल्ल्यांची मर्सिबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या हसत मानता ईश्वरानी जीवदाता हातून बापानी पुता तो इप्सला बापानी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभादे वरवीं तो लायला एकच पवित्र कथोलिक आनी धर्मदत्तां वरवीं स्थापलेले सभे सतमानता पातक्यांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासो रावता आमेन. ह्याच विस्वासान वावरतान आमची मागणी आमची गरजो सगळींच्या बापाच्या पांयांतळा त्रिएका देवाच्या पांयांतळा समर्पिया. मोगळा बापा तुज्या पुताची शिकोवण परगट करच्या पापा साहेबाक आनी सर्व आत्मीक शिकोवणदारांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान भर. अशें तांची शिकोवण आयकतल्यांची मत ससनीक जिविताचें खाण दितेल्या तुज्या पुता जेजू सरसी आकर्शीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांत आनी समाजेंत राजकारभाऱ्यांनी सामाजीक आर्थीक समानता हाडूंक वावुरच्या तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या स्थळी समुदायांनी आनी लागशिल्ल्या गांवांनी उदकाची देसवाट आसा. आर्थीक संपत मुळां वांटून घेवंक स्थळी मुखेल्यांनी लोकांच्या गरजांक तुर्तान स्पंदन करचें मोन तांचे थंय रसून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सुमेस्त युवजनांनी तुज्या पुताचे शिकवणे प्रकार जियोवंक आनी समुदायाचें मुखेलपण घेवंक तांकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तांचे कश्ट आनी पिडा सोसूंक बोड आनी कृपा लाभय. कुटुंबांनी तांची सेवा करतल्या सोमेस्तांक तुज्या बेसवाणी बर. कुटुंबाच्या सोर सांद्यांनी एकामेका सुदारसून जियोवंक बरें मोन लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमकां तुज्या पुतान दिवच्या सर्गी काना मुखांत्र आत्मीक घटायेन बर. ताचो संदेश परगट करचें धैर्य शिकोवणो समजूंक समजोनी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोरदोळे दांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांच्या बसोत आमी मागया. संवसारी जिवितांत फकत खणा खातीर नाश जातल्या खणा खातीर पोटाच्या खणा खातीर मात्र वावरचें न्ही मगर आत्म्याच्या कणा खातीर वावरूंक जाय म्हणलें सत जेजू आमकां दिता. आत्म्याच्या कणा खातीर वावुरलें जाल्यार ससनाक आमी जेयतले म्हणलो भरवसो जेजू आमकां दिता. ह्या भरवशा काल आत्म्याच्या कणा खातीर वावरूंक आमकां आदार मेळ्ळा अशें मागया.
सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुझे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन आमी भेटोवन दिता तुजो पूत आनी ताचें उतर जिविताचो उंडो जालें आनी उतर पाडलेले जिवीत बदलून सासनाक जिवंक लागले असलें जिवीत जिवंक आमकां करपा दी म्हूण मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. ओपून घे बाबा गुंडो गोवाचो वायतका फळाचो फळ आमच्या वावराचो करता आमच्या मोगाचो ओपून घे बाबा मोगाचो ओपून घे बाबा गुंडो गोवाचो वायतका फळाचो फळ आमच्या वावराचो करता आमच्या मोगाचो ओपून घे बाबा मोगाचो. Servismos dewa, sestiras nara, bideta tuka, udo gowaso, munshaja wamran kello prito metilo, atmi poshan satlo, open ge baba, udo gowaso, waitaka फळाचो फळ आमच्या वावराचो करता आमच्या मोगाचो ओपून घे बाबा मोगाचो. Servismo dewa, sestiras nara, bideta tuka, waitakaso, munshaja wamran kello prito metilo, admik piwan satlo, open ge baba undo gowaso, waitaka fळaचो. सर्वेस्पर असं जेलं असताना मी तुका दिन वाचता तुझे उदार पण दिला सोदका सवाय नम तुका बेडयता दपकालीन दिला मनुष्याच्या वावरान केला तो आमकां मी पिवन जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्पर देवाद आनी वादकाची दुखदा मी उलयता बेडयता तुका म्हणटा चलें सांग तुज्या कडेन पर्यंत म्हाका दोन काड सर्वेस्पर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हूण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेत आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा प्रसन्न जावन ही देणीन तूं पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता त्या बलये वरवीं आमीच तुका सदां भेटयलेलें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमची सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तीस आनी आमच्या फायद्याचो इतल्या कनवळ्यान तुवें मनशा कुलाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवून करून धाडलोय जेन जेजू सोवें तुका मानतालें
तेन्ना आमचे सवय तुका मानवंक पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमच्या गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदां तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कृपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 del paraso servis porto. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. वो पवित्र घडी आमी संभ्रमता उंडो आनी वायन आसलें जेजूच्या मांस आनी रगतान बदलची पवित्र आत्म्याची घडी. कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. ससनाक बाळतात आसलेल्या कारणा खातीर वावरूंक समयेची कूड आनी रगत आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्त मारून ससूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस मनशां पासूत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सो गुठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी उजिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या आमकां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साईबा पीटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदोर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे. तांकां तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरी देवाच्या माया संगती ती सुपती बागे वचूचे बागे धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरून ससनाक बळतात असल्या कणा खातीर वा उरोंकू देवाचो आदार करपा मागून सुमयेन शिकलेले मागणे निरंतर हातोबार सांगता मागे आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या चितांव तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देखुण्याची वितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशानत रेखतेल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडगे पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी तुझ्या पवित्र सर म्हजे कुटुंबाक पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली शेळयेची जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडारगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन जिविताचो उजवाड संसाराचो सोमी जेजू मोजो देविकांडान पोसो अत्मितान मागोसो हिरमादासो मोजो उंडो जिविताचो उजवाड संसाराचो सोमी जेजू प्रार्थूया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा
ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवनांनी गठायन भरल्यां सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. समयाची आशिर्वादां बेसांवां जोडया. तकली बगवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची मोडका उसा प्रजाची शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा हम तुमच्या संगता आता आणि सदा. वितरी असा येते वावराडी पोट तोडे माग्या आम्ही दर्या लागी दाच्या क्रिस्ताची करे. माग्या आम्ही दर्या लागी दाच्या क्रिस्ताची करे. उसा प्रजाची शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा तुमच्या संगत आतनी सुरा मोगाळ पुता सुवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां. रोजारी साहेबीने बगेन क्रिस्ताचे कृपेन ह्यो आमकां आमचे देवा तुमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. यवा